ज्या जाग्यार आमी उबे आसात हो एक प्रोजेक्ट आमी गेली काही 5-6 वर्सां पयलीं घेतलेलो. एक्चुअली हो येन्ना कंप्लीट जावंक जाय आशिल्लो, परंतु कित्याक जे आमी टेंडर दिले त्या टेंडरचे हेजी स्पेसिफिकेशन प्रमाणे काम जालें ना आणि त्यामुळे नंतर आमी सेकंड फेज तातूंत आयली आणि त्यामुळे उशीर जाल्ले कारणान इस्टिमेटूय वाडलो आणि हे सगळें मागीर तातूंतल्यान प्रॉब्लेम निर्माण जाले. आज आमी म्हजे बरोबर कलेक्टर आसा अंकीत यादव, एक्झॅक्टली पर्सनली हे इन्स्पेक्शन करूनच जे जे कितें आनी कितें हाका खर्च आसतलो तो सगळो टोटल आमी ऑलरेडी तांकां इंजिनियराक सांगला की टोटल आज एक्झॅक्टली हाजे फुडें जो कितें पयशे जाय पडटा टोटल आमकां इस्टिमेट करून दियात, DPR करून दियात आणि नंतर ते आमी हे करून सँक्शन करून बेगिना बेगीन पूर्ण करूंक जाय. 2012 सुरू जाल्लो प्रोजेक्ट अजून पर्यंत जावंक ना, केन्ना सुरू जातलो भाऊ? आणि काय ना 2012 सुरू जाल्लो केन्ना आता ऍक्च्युअल तो 12 आणि मॅक्झिमम 2 वर्सांनी तो जावंक जाय आशिल्लो. पण तो सगळो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज ही तेजी नंतर घेतली लक्षात आयलें आणि म्हणून इल्लोसो डिले जाल्लो आसा आणि त्यामुळे ते जो कॉन्ट्रॅक्टर दिलो आपले तशें जायना तें प्रोजेक्ट कंप्लीट केन्ना जाता हांगसर आमी एक नव्या पयशाचें काम करूंक जाय तेन्ना आमी कंप्लीट समजतात. तो आमी कंप्लीट केलो म्हणजे टेंडर प्रमाणे कंप्लीट केलो तसो कंप्लीट जायना. आयज हातूंतल्यान आमी एक आणि मॅक्झिमम आमी एक 5-6 म्हयने हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले. आतापर्यंत खर्च टोटल खर्च सादारण पयलींचे इस्टिमेट आशिल्लो 24 लाख आशिल्लो आणि नंतर फर्स्ट फेजीचो आणि परत हे जाल्लो आसा आणि आतां थोडोसो रेट्स वाडले कारण आनी हें जातलो वाडटलो फुडल्या जावं एक 60 लाखाचेर वतले दोनी ग्राउंड प्लस 60 लाखाचेर एक 6 म्हयन्यांनी कंप्लीट 6 म्हयन्यांनी निश्चितपणे. म्हणून तर आमी पर्सनली बेगीन करपाक म्हणून आज आयल्या आज आमच्यो चेअरपर्सन आसात, ज्युनियर इंजिनियर आसात, कलेक्टर आसात आणि म्हणून सगळें एकत्र करून बाबा एक ऑफिसाचें कितें काम आसा बेगिना बेगीन फुडले 8-15 दीस आमी करून दितले, परंतु येणारे 4-5 म्हयन्याक तेणें काम पूर्ण करूं जाय अशें आमचें